संगी आम्ही आयल्या संतुष्ट बोटाने हरसून बापा तुका वेदी बोती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा देवानी धनी तो आमच्या या काळजा आणि आमच्या या मना वाकरता बापा तुका पेटो मोगा बुजो आमच्या काळजा मोगा विण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष वाटाने वर्षं बापा तुका वेदी बोती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा. मग भाव भणीनो ह्या मंगळाराच्या पवित्र मिसाक तुमकां मग असो स्वागत मागता. तुमची ते सावा इरादे घेवन ह्या पुणतळाक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी आयल्यात. माध्यम मुखांतरी हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटयतात. सरस्पर देव सांजुता देव मुखांतर तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण ह्या संदर्भार विशेष करून आमी तुमच्या खातीर मागता. हे संदर्भार अर्गांत सांपासून मीस भेटयता पबी आनी जेसी मेंडोन सामियार. तशेंच अर्गांत सांपासून मीस भेटयता वेरोनिका मस्करेनस आनी कुटाम गोरेगांव मुंबय. अर्गां मीस दितात सुनील अमिता अँड शोनल. तांचेर ते बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. जे कोण मागतान बसलां सुगड आस करून तांच्या बसोती आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो साबत देवाचो पवित्र दीस तो मनशा खातीर केल्लो. साबता खातीर मनशाक केल्लो न्ही. देखून हो दीस पवित्र मनशा खातीर केल्लो आनी मनशांनी तो पवित्र सांबाळूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन मेटां काडूंक देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. इतळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजान तावन दुखदान बक्षणे मागतेल्या बक्षणी दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. इकडी बोरदोळे आमी आमच्या घर संगाती त्या सवा खातीर मागया. प्रतिरितीन आज पवित्र सभा सांजुजे वासाची परबी आचरण करता. सांजुजे वासा मुखांतर सांजुता देव मुखांतर देवाची भरपूर बेसो आमचे देवन येवन दी म्हूण मागे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत भाग्य मोजूतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें आख्या प्रितुमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत तोसो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोमेलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्परान सोमेलाक म्हळें
हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायलाच्या राया सावला पासो तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या सिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेसे सरसी धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. पूण समेल्यान जाप दिली, म्हज्यान कशें वचोंक जायत? साऊल हें आयकात तर तो म्हाका जिवसी मागतलो. सरेस्परान ताका जाप दिली, तुजें सवें एक पाडी घेवन वच आनी सांग, सरेस्पराक बली भेटोवंक हांव आयलां. जेस्सेकी बली भेटोवंक आपय, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवच तुका सांगतलो. जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिशेक करूंक जाय. सरेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे समेलान केलें. तो बेतलेमान प्रवेश जालो तेन्ना शाराचे मलगडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोवंक आयले. तांणी विचारलें, दस्सी, तुजी भेट शांतीची मू? ताणें जाप दिली, वय. हांव सरेस्पराक बली भेटोवंक आयलां, देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवें जेवणाक येया. ताणें जेस्सेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें आनी तांकां बली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाक देखलो आनी चिंतलें, दुबाव मिणे सरेस्पराचो अभिशेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सरेस्परान समेलाक म्हळें, ताचें रूप या ताची उंचाय पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सरेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेस्सेन अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका समेलाक दाखयलो. समेलान म्हळें, सरेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेस्सेन सन्माक दाखयलो आनी समेलान म्हळें, सरेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक समेलाक दाखयलें. पूण समेलान जेस्सेक म्हळें, हाचे मदल्या एकल्याकी सरेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत समेलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. समेलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवन धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे नाव. जेस्सेन ताका आपोवन धाडलो. तो तामसे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सरेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, वच्चो तो. समेलान तेलाचें सिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें माकलो. आनी त्या दिसा सरेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. समेल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. दावीद म्हजो सेवा म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवा म्हाका मेळ्ळो. एका काळार सर्वेस्परा तुज्या भक्तां दर्शनांत उलोवन तुवें म्हणलें, एका धैर्यवंत मनशाक हांवें आदार दिला. परजे मदलो विसलेल्या सिंहासनार हांवें उबारला. दावीद म्हजो सेवा म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्रेला हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळतलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे डोळे उगडून अशें कसल्या बरोवशाक तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजोतेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो एक दीस साबत असो जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान वेतालो. ताच्या सांगाता वेचेसीस चलतां चलतां कोणशो मोडूंक लागले. देखून फरीजीव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे शिस साबाताच्या दिसा आड व्हरलेलें कित्याक करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें नावे. अभियातर श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरान भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगात्यांकी ताणें दिले नैवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साब्बत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साब्बता खातीर केल्लो न्ही. देखून मनशा पूत साब्बत सोय दनी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, हेजे पयलें वाचप तुमी आयकलें. सम्मेलाच्या पुस्तकांतलें तें वाचप. देवाक अविधेय जाल्ल्यांक, देवाचें उतर पाळिनातल्यांक देव कशें तिरस्कार करता, कशें कांटाळटा म्हणलें हेचें पयलें वाचप आमकां रुजवात दिता. मनीस पातकी वय अस्कतकायेन भरलेलो मनीस संपूर्ण न्ही. मनीस अस्कतकायेन भरलेलो ताचें तें अस्कतकाय आसा. देखून तो पातकांत पडटा. पूण पातकांत पडलेल्या वेळार त्या पातकांत रावनासतना ताणें तें पातक वळखून परिवर्तन जावन देवा लागीं येवन राजी जालो जाल्यार, पातकाचें बोगसणें मागलें जाल्यार देव ताका बोगशिता. हांगासर हेच्या पयल्या वचपांत आमी ह्यो संगती नियाळ्ळो जाल्यार खंडीत आमकां देव कशें बोगशिता, कित्याक बोगशिता, कित्याक बोगशिना म्हणल्या विशीं समजूंक शकतलें हांव. इस्रायल परजा आपल्या मायगांवाक आयल्या उपरांत देव सामुएलाक प्रवादी जावन मागता तें आमी आयताराच्या पयल्या वचपांत आयकलें. सामुएल म्हणून देवान 3 पटी उलो केल्लो आनी सामुएल चिंततालो मलगडो याजक एली म्हाका आपयता, देखून एली लागीं वचून हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलें म्हणून सांगलेल्या वेळार एलीन म्हणलें हांवें आपोवंक ना, तूं वचून न्हिदे. ते पटी जर तर तुका आपयलें जाल्यार तूं म्हणो उलय सर्वेस्परा, आयकता तुजो साकोरो अशें म्हणून 4 पटी आयकल्ल्या वेळार सामुएलान म्हळें उलय सर्वेस्परा,
आयकता तुजो साकोर म्हणून सांगलेल्या वेळार देव सामुएलाक दिश्टी पडटा आनी ह्या मुखांतर सामुएलाक इज्रायलाचो पयलो प्रवादी जावन विसता. आतां हांगासर इज्रायलांत थंयसर लोक आपल्या मायगांवाक येवन इजिप्तांतावन सेटल जाल्या उपरांत थंयसर वस्ती करूंक लागल्या उपरांत भोंवतणीची राष्ट्रां आसलीं. फिलिस्टी जावंक पुरो, अमेलेतका जावंक पुरो वा बाबिलोन जावंक पुरो असलीं जायतीं राष्ट्रां आसलीं तीं इज्रायलाचेर दाड घालूंक लागलीं, झगड्याक देंवोंक लागलीं. आनी ह्या संदर्भार थंयसर मुखेलपण घेवन त्या राष्ट्रा विरोध झुजतलो कोणूच नातुल्लो मुखेली म्हणून. कळ्ळें? मुखेल्याक राय म्हणटात, राय नातुल्लो. भोंवतणीच्या गांवांत राय आशिल्ले, इज्रायलाक राय नातुल्लो देखून तांणी सामुएला लागीं उपकार मागलो, देवा लागीं मागून आमकां एक राय धाड, राय दी. आनी देवान एक भोव बळवंत आकर्शीक उंच दिंडो आनी भोव सोबीत सारक्याचो स्वरुपाचो जावन आसच्या सावलाक पयलो राय जावन विसलो, पयलो राय. आनी ह्या सावलाक देवान कितें म्हळें, सामुएल प्रवाद्या मुखांतर ताणें म्हळें, वस आनी त्या पातक्या अमालेकितांचो पुर्तो नाश कर, अमालेकितांचो पुर्तो नाश कर. तुवें तांचें निसांतान करीसर तांचे विरोध झुजोवंक जाय. कोणाकच तुवें सोडी नजो, सगळ्यांक नाश करीस. हो आदेश सर्वेस्पराचो सावलाक लाभलो आनी सावलान अमालेकितांचेर दाड घाली आनी तांचें सगळें निसांतन केलें. पूण ताणें एक चूक केली. बऱ्यांतले बरे दादले, बऱ्यांतले बरे तरणाटे, बऱ्यांतले बऱ्यो स्त्रियो, बऱ्यांतले बरी चलयो, बऱ्यांतले बरे गोडे, बऱ्यांतले बरे अस्ती आनी बऱ्यांतले बरें भांगार हें सगळें ताणें लुटलें, ताणें बंदी केलें आनी सगळ्यांक जिवंत हाडलें. देवान कितें सांगलें ताका, सगळ्यांचो नाश कर. आनी कितें केलें, सगळ्यांक बऱ्यांतलें बरें ताणें बंदी कैदी करून हाडलें. सामुएल प्रवाद्याक देवान सांगलें, कितें सांगलें, सामुएल प्रवाद्याक देवान धाडलें सावला लागीं आनी सावला लागीं म्हणालो, सामुएल प्रवादी तर तूं सर्वेस्पराचें उतर कित्याक आयकूंक नाय? तुवें लुटीचेर झोंप मारून सर्वेस्पराचे दिश्टेक वायट दिसता तें कित्याक केलें? कित्याक केलें? कित्याक सर्वेस्पराचो आदेश उतर तुवें पाळूंक नाय? सावलो म्हणालो सामुएला लागीं, हांवें सर्वेस्पराचें उतर आयकलां आनी ताणें म्हाका दिल्लो आदेश, खरी आदेश हांवें पाळ्ळा. हांवें अमालेकांच्या राया आगागाक धरून हाडला, अमालेकांचो पुर्तो नाश केला आनी सर्वेस्परा देवाक गिलगलांत बली भेटोवचे खातीर पुर्तो नाश करूंक जाय आसलेले ते लुटींतलो बऱ्यांतले बरे बकरे पाडे हांगासर हाडल्यात. कोणाक? देवाक बलिदान भेटोवचे खातीर. रायाक पर्यंत ताणें मारूंक ना, कैद करून हाडला. तो सामुएल कितें म्हणटा सामा आयका तुमी. तो म्हणटा देवाचें उतर, सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें ओम बलियो यज्ञ मानता ना. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. तुवें त्यो धरून हाडिल्ल्यो बऱ्यांतल्यो बरे बकरे
बऱ्यांतले बरे गोडे बऱ्यांतले बरे पाडे जर तर देवाची उतर तूं पाळी नाही तुवें तें बली भेटोवन कितें फायदो जेजू म्हणटा हेंस जर तर तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राग आसा म्हूण तुवें भोगता जाल्यार तुजी काणीक वेदी मुखार सोडो पाटी वच न्ही आनी ताचे लागीं राजी जा उपरांत येवन बलिदान भेटय म्हाका जाय दया न्ही बलिदान देखून बोकऱ्यांचे सर्बेप्रास कलतेपण उत्तम बोकऱ्यांचे बलियप्रास कलतेपण उत्तम अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पातका सारखें हट्ट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारखें पळया तुझे अविधेयपण मंत्रतंत्रांच्या पातका सारखें माट मंत्रांच्या पातका सारखें तुझे हट्ट सिद्ध आसा पळय मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारखें सर्वेस्पराचें उतर तुवें तिरस्कार केलोय देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला कोण सांगता सामुएल सांगता ताणें तुजो तिरस्कार केला म्हणून सामुएल सांगता आनी तें सांगल्या उपरांत सामुएल कुरगो नासता आसतना देव सामुएला म्हणटा हांवें तिरस्कार केला त्या इस्रायलाच्या राया सावला पासून तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय सामुएला दूख भोगलें देवा मागलेलो पयलो राय देवाक अविधेय जालो न्ही म्हणलें दूख सामुएलाक भोगतालें देखून सामुएल रुदान करून आसलो आनी देव ताका म्हणटा तूं कितलो काळ पर्यंत रुदान करनासतलोय कितलो पळया सामुएल साऊल इतलो धरून काळजाचो हट्टीगी पश्चात्तापावाना तो पळया तो एक सॉरी पर्यंत म्हणना देवा लागीं म्हजी चूक जाली आनी हांव तशें करिनाय म्हणना पळया चूक केल्या ताणें अपराध केला पूण तो अपराध तो मानून घेना हांवें हाडलेलें देवा खातीर म्हजे खातीर न्ही देवा बलिदान भेटोवच्या खातीर बऱ्यांतले बरे बकरे गोरवां पुरो हाडल्यात हांवें पूण जाल्यार हांवें चूक केली देवाची उतर पाळूंक ना म्हाका बक्षी म्हूण ताणें म्हणूंक ना देखून देवान ताचो तिरस्कार केलो आनी कितें म्हळें तुज्या शिंगांत तेल बोर शिंगांत शिंग म्हळ्यार गोता न्ही शिंग म्हळ्यार गोता आये देवा शिंग म्हळ्यार गोता कोणाक शिंग आसचें तुका शिंग आसा हा सिंतीबाई सिंग आसा तिका सिंग आसा घरा दवरून आयल्या ना हां रेड्यांक पाड्यांक आसा न्ही न्ही बैलांची शिंगां पळयलें व्हडल्या बैलांची कितें लांब शिंगां आमगेर पाडे आसले पयले गाडयेचे व्हडले पाडे कळ्ळें न्ही गेंदल्ली आनी बल्ली म्हणून दोग जाण आसले व्हडले तांची शिंगां म्हळ्यार कितें व्हडलीं वता ती आमची गोठो आसलो गोट्याचे दारयो म्हणटा दारी पळय आसता न्ही आं थंय ताजे भितर शिंगां वचनातलें देखून दारीत खुंटेत कातून काडले तिदी व्हडली शिंगां तेदो व्हडले पाडे म्हजे इतले उबा रावले म्हज्याक उबा रावले कोण शिंगां तशें जाल्यार शिंगांत तेल बोर कळ्ळें तेल जळचें तेल आमी आदीं आमचे लागीं टॉर्च लायट पण नासलें न्ही गे हां मोबायलाचे टॉर्च नासले मोबायलान नासले जाल्यार टॉर्च घे पयलें व्हडले टॉर्च आसताले न्ही गे सेल्लांचे 5 सेल्लां न्ही बॅटरी सेल्लां 5-10-12 सेल्लां येद्यो लांब कितले तुवें लांब सेल्लां भरलीं तितलो पावर न्ही गे आसताली न्ही गे ते आमी वाटेर घालून येताले कोणाक जाताले कोणाक मारूंक जाताले ते बॅटरी पूण ताच्या उपरांत ते पयशे आसलेले मात दुबळ्या लोकांक ते टॉर्च खंय दोनारचे गॅस लायट आसताले गॅस लायट गोतून न्ही गे ऑरेंगलचे मेंटल आसताले गॅस लायट ते जड ओंग जाताले आनी ते सगळ्यांच्या घरान नासले थोड्यांच्या घरा लेंप्याव आसताले लेंप्याव न्ही गे लेंप्याव ताका ग्लास ताका करी म्हणटाली पुसून पुसून नितळ करताले पूण सडावतो आमचे मालगडे आनी आमी ल्हान आसतना राती रोसाक आज राती जायनातलें दिसाक राती रोस जातालो रोसाक येता आसतना सूड काडून येची न्ही गी सूड खंयच्याची आं उस्तुराची
हां सुडयतेची सूड काडून घेवन येचें पूण ती सूड वेग्गी पालवता न्ही हां कितल्यो सुडी येयले पालवता मागीर काळोखांत गाद्यांत मेटेन पडून वयचें आनी दोंदी म्हण आसताली दोंदी गोत्या कसली हां हां तिणें येयल्या दोंदी पोपायाच्या दांड्याची हां हांव येयल्या हां पोपायाचो दांडो आसा न्ही ताची तकली काट करची मूळ बंद भितर पकडलें तांदूळ तेल भरचें आनी ताका तकलेक उस्तराची एक गुर्दी दवरची आनी ताका उजो पेटोवन सो आनी ती पेटोवन आसता इल्लें उणें जालें म्हणून पोपायाचो दांडो इल्लो भाग गेल्या जालें न्ही गे परतून पेट्टा ती दोंदी पक्का पालवना कळ्ळें गे सामुएला लागीं पोपायाचो दांडो नातुल्लो देखून सिंग आसलें सिंग व्हडलें सिंग न्ही त्या सिंगान तेल भर ताका उस्तराची गुर्दी दवर आनी पेटोवन वस खंय बेतलेमाक वस बेतलेमाक दाविदाचें शेत तें थंय वस थंय जेस्सेक 8 जाण पूत आसात कितले सिंती दोग न्ही 8 जाण पूत आनी ताच्या एका पुताक तुवें राय म्हूण मागयचें कळ्ळें गे आनी सावली खंय आसा बेतलेमांत आसा तोय राया मुखार आनी एक राय मागलो जाल्यार रायाक ही खबर कळ्ळी जाल्यार तो सोडटा गी सामुएला खातीर नोडयत न्ही गे देखून सामुएल म्हणटा हें कशें हांवें करचें म्हज्यान कशें वचूंक जायत सावली आयकत जाल्यार तो म्हाका जिवीशी मारतलो देखून ताणें म्हळें सर्वेस्परान तूं एक तुज्या सांगाता एक पाडी घेवन वच आनी सांग हांव सर्वेस्पराक एक बली भेटोवच्याक बेतले म्हाका आयलां कळ्ळें गी बली शांतीची बली भेटोवच्या खातीर आनी ह्या वेळार दाविदाच्या सगळ्या घराण्याक आपय दाविदाच्या बायल्या भुरग्या सगळ्यांक आपय आनी थंयच ताचो पूत आसतलो ताका तूं माग कळ्ळें गी आनी अशें सामुएल गेलो देवान सांगलेल्या प्रमाणे सिंगान तेल भरून त्या उजवाडांत रातच्या फोरा गेलो बेतलेमाक आनी थंयसर बेतलेमाचे मालगडे देंवन आयले तूं प्रवादी कित्याक आयलाय तूं दर्शी प्रवाद्य तुजी भेट शांतीची मोव वा झुजाची शांतीची वय हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आयलां देखून तुमकां शुद्ध करा म्हणून ताणें बलिदानाचे सगळे मांडावळ केली दाविदाक ताच्या भुरग्यांक आपयलें आनी थंयसर बली भेटोवन यज्ञ करून दाविदाक ताच्या भुरग्यांक सगळ्यांक शुद्ध करून जेवणाक ते तयार जाता आसतना तांतल्या एकल्या मलगड्या भुरग्याक पळोवन एलियाबाक पळोवन सामुएल संतोष बरी जाता ಒತ್ತು ಕೊಂಡ ರಾಯಿ म्हणून म्हणटा आनी म्हणटा दुबाविणे सर्वेस्पराचो अभिषिक्त हांगा आसा ताचे मुखार आसा म्हणून वो सामुएल चिंता पूण देव म्हणटा तो न्ही तूं पळयताय तशें हांव पळयना तुका तो बरो दिसलो उंचलो दिसलो सोबायसो दिसलो दटमुट दिसलो आनी तो तूं राय म्हूण तुवें चिंतलें तूं चिंताय तशें देव चिंतिना मनीस चिंता तशें देव चिंतिना कळ्ळें गी तुमी मनीस कितें करता बैली सोबाय पळयता पूण देव कितें करता काडीच पळयता सैरिके वेळार सडा वत न्ही गी बैल्यान पळोवन ओके म्हणचें न्ही गी भितर कशें आहा म्हणून उत्तू ना काजर जाल्या उपरांत कळटा भितर कशें आहा हे म्हज्या जेजू मागीर म्हणचें आसा बैली सोबाय पळोवन काजर जालो बैली सोबाय पळोवन काजर जाली भितरले भितर याद म्हणसो देव सर म्हाका गुर्तू नातलो म्हणटात कळ्ळें गी आमकां बैली सोबाय दिसल्या जालें अशें घडटा कळ्ळें गी हां एक चली मस्त चले आयले पळोवंक सेरीके पळोवंक आयले तिणें सगळ्यांक रिजेक्ट केलें ताका विचारलें थोड्यांनी कित्याक सायबिणी तूं रिजेक्ट करताय ना एकलो लंबू बारीक वंती बरी आहा तो म्हाका नाका आनी एकलो ताचें नाक लंब आसा तें म्हाका नाका आनी एकलो तो कुंटा म्हज्याकी मोट्टो नाका आनी एकलो तो इल्लो काळो म्हाका नाका
कितले बरे बरे आहले पुरा नाका नाका सोडले. मागीर एकलो मेळ्ळो गोरो गोरो सुबीत दोटो मोटो वारी मिशो नांत काडमा दवरल्यात तशें तांकां ते पुरो पसंद न्ही. आनी अशें ताणें जायत म्हणून जालें सैरीक जाली. खाजा जाल्या उपरांत कोणाक जाय ताच्यो सवयो पुरा पाड सवयो बिडी सिगरेट स्मोकींग पब कब्ब म्हणून नंत ना. मागीर म्हणटा म्हाका तो जातो आहलो सवळो जाल्यार उण्णी आहलें बारी बरो गुणेस्त चेडो आतां म्हाका गोत्त. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बायली सोबाय पळोवची आनी ओके म्हणचें. पूण देव बायली सोबाय पळयना. बायल तो कुरुपी जालो जाल्यार ते सोबायाचें नातलें जाल्यार भितरले ताचे गूण आसात पळय बायल्या सोबायाचे की चड देखून देव म्हणटा हांवें मनशाची काळजां मनां पळोवची. तुमी बायली सोबाय पळयतात तो न्ही. देखून थंयसर दाविदाच्या बापायन जेस्सेन ताच्या 7 जाणां पुतांकी दाखयले आनी सर्वेस्पर म्हणालो आंतलो एकलोय न्ही. तर सामुएल म्हणटा तर दाविदाक म्हणटा जेस्सेक म्हणटा तुका इतलेच जण पुतकी आनी आसात आनी एकलो आसा निमाणो. खंय गेला तो बोकऱ्यां सोरोंक गेला पळया. हे पुरो जेवणाक येयल्यात तो मात काम करूंक गेला बाप. ताका आपूण धाड आयलो. येताना ताका पळोवन सामुएल सगळो खुशाल बरी जालो. कित्याक म्हळ्यार बारी सोबाय ताची दोळे सगळे परसळीत आंग आकर्शीक निमाणो भुरगो दावीद आनी सुरेश म्हणटा वो तो हांवें अभिषेक करचो तो ताका माग. आनी दाविदाक ताणें राय म्हूण मागलो. वय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक दावीद घालतो दावीद सादो. दाविदान सूख केल्ली पातक केल्लें कुनियेचें आनी प्रद्वाराचें पातक ताणें केल्लें. सूख वळखलो तो सावला बरी हट्टी गरवी जावंक ना. सूख वळखलो बोक्षाणें मागे लागलो माथ्यार गोबर घालो आंगार ताणें गुणी वस्तू न्हेसोनो सर्वेस्परा मुखार ताणें सूख मागली. देखून देवान ताका बक्षिलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आयच्या पयल्या वचपांत जेजू कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा साब्बात मनशा खातीर केल्लो मनशाक साब्बाता खातीर केल्लो न्ही. म्हळ्यार मनशाक पयलो आमी गौरव दिवंक जाय मनशाक पयलो मान दिवंक जाय. देखून मनशाक मान दिलो जाल्यार मनशाक गौरव दिलो जाल्यार तो मनीस देवाक मान दिवंक शकता. जर तर तुज्या पेल्यासो तूं मोकर नाही तुज्या पेल्याक मान दिनाय तूं देवाक मान दिता. तूं तुज्या बायलेक मान दिनाय तुज्या घोवाक मान दिनाय तुज्या आवयक मान दिनाय तुज्या बापायक मान दिनाय तांचो तूं मोकर न्हय जाल्यार देवाचो मोकरूंक साध्य आसा ना. देव खंय आसा देव तुजें तें आसा देव तुजें तें आसा देव म्हजें तें आसा आनी आमचें तें आसलेलें देवाक पळयसय आनी तो वळू देवाक आमी पळोवंक शकतले. हांव देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. साब्बात मनशा खातीर केल्लो. साब्बात म्हळ्यार कितें साब्बात म्हळ्यार सर्वेस्पराचो दीस साब्बात. आमी उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत देवान संवसार वचूंक कितें दीस काडले 6 दीस काडले न्ही. आनी निमाण्या दिसा देवान कितें केलें विशेव घेतलो म्हणटात. विशेव घेतलो म्हळ्यार साब्बात विशेव असो दीस. विशेव असो दीस म्हळ्यार कितें एक हप्तो काम करन न्ही गे एक दीस आराम जाय न्ही गे वय गे न्ही. मनशाक कितें जाय आराम जाय गे नाका. मनिसाची कूड आसा पळय मनशाची कूड ही एक इंजिना बरी. एक इंजीन 24 hours into 7 रन जाय जाल्यार ती हीट जाता की जायना एक जनरेटर निरंतर रन जाता जाल्यार वा एक कंप्रेसर वा इंजीन निरंतर रन जाता जाल्यार ती हीट जाता की जायना जाता. ते कूल करच्या खातीर 2 घंटे 3 घंटे बंद दवरतात वय परतून चालू करतात न्ही गे वय गे न्ही. मनशाची कूडी एक इंजिना बरी निरंतर ती काम करीत जाल्यार ताका पुरासन जाता. देखून ताका आराम जायचे रेस्ट जायचे. देखून पळया एका मनशाक एक दीस रजा दितात हप्त्यांत वय की. मनशाक बरी न्हीद काडूंक जाय. मनशान एका मनशाक उणें म्हळ्यार 7 घंट्यातून 8 घंट्या पर्यंत न्हीद जायची. जर तो मनीस बरो न्हिदता बरी न्हीद पडटा ताची भलायकी बरी आसता. जर तर बरी न्हीद पडना न्हीद वळोवंक वेळ मेळना तूं दिसाक 3-4 घंटे मात न्हिदताय जाल्यार तुजी तकली पडापड सुरू जाता
तकली गुळ सुरू जाता अस्कत काय येता तुजें ती हुरूप ना उल्हास ना जाता आनी तूं पिडेस्त जाताय देखून कुडीक आराम भोव गरजेचो कुडीक बरी न्हीद गरजेची पूण ह्या दिसांनी मनशाक लायली न्हीद उणी जाल्या न्ही मस्त जाणां म्हाका न्हीद पडना न्हीद येना पडना म्हणटात कित्याक जायतीं जाणां आमी मोबायलाचे गुलाम जाल्या 24 गंटेंत मागोवंक आमी 15 मिनटांय काण घेना आनी आमचे गरजो करूंक 1 घंटोय काण घेना काम करूंक 8 घंटे काण गेले जाल्यार उरले पुरो वेळ सडावत मोबायलार राती न्हिदोंक येताना 1.5-2 वरां मोबायलार चाट करून पुरा जाल्या उपरांत 2 वरां सकाळीं रातीची मध्यान फांत्याची 2 वरां 4-5 वरां 6 वरां उठोवचे भुरग्यांक ब्रेकफास्ट जायचे तुका खंय न्हीद आसा सांग देखून मोत देदस्पर जाता मोत डिप्रेशनाक वेता टेन्शनाक वेता आनी तुवें मागीर कितें करचें पडटा सायकियाट्री डॉक्टरा वचून कितें काणयचें पडटा गुळयो काणयचें पडटा देखून तुवें वेळार राती न्हीद जाय सकाळीं वेळार उठो जाय एक 7 ते 8 घंट्या पर्यंतची न्हीद येजय तुका न्हीद पडना जाल्यार व्हडनी तूं लोळोन बेड्डार आराम कर 1 दीस कर 2 दीस कर 3 दीस कर आनी ती 4थ्या दिसा तूं संवयक पडटा आनी तुका न्हीद येता देखून मनशाक कुळाक न्हीद गरजेची आरामी गरजेचें दिसभर हप्तोभर काम करनंत पोवचें न्ही 1 दीस आराम करा 1 दीस आराम करा 1 दीस कुटुंबा सांगाता करसिया बायले भुरग्या सांगाता करसिया एकामेका उलया एकामेका खेळा एकामेका आसा खंय इल्लेशें भोंवंक वसा आनी अशें तुमचो मोग तुमी एका दिसा तरी व्यक्त करूंक जाय कुटुंबांत हप्त्या मध्ये जायना कामा वचोंक आसा ड्युटी आसा ड्युटीचें टेन्शन आसा ऑफिसाचें टेन्शन आसा कामाचें टेन्शन आसा वावर आसा हप्त्या मध्ये कुटुंबाक वेळ दिवंक टायम ना पूण 1 दीस तरी देखून देवान हो दीस सीमीत करून दवरला एक देवाक अर्गां दिवच्याक देवान ताणें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवच्याक एक पटी देवा लागीं येच्याक मागणें करच्याक फाटल्या हप्त्यान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवच्याक फुडल्या हप्त्यांक ताची कृपा ससाय मागच्याक दुसरें आमचो वेळ आमच्या कुटुंबा सांगाता करसूंच्याक आमी तो वापरूंक जाय देखून आमी कितें करूंक जाय तो दीस साब्बात पवित्रपणी तो पाशार करूंक जाय आमी आमच्या कुटुंबा वेळ दिलो जाल्यार आमी कुटुंबान एकामेका आसून केलो नासा जाल्यार मोगाशार पसो केलो जाल्यार तो दीस पवित्र जाता तशेंच देवाक आमी आराधन केलें देवाची स्तुती केली देवाक आमी मागणी भेटयली जाल्यार देवाक अर्गां दिलीं जाल्यार तो दीस पवित्र जाता पूण कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दिसा कितलीं कार्य म्हणना कित्याक तो रजेचो दीस न्ही सगळ्यांकी पुरसोत आसा भुरग्यांकी रजा तुकाय रजा म्हाकाय रजा देखून त्याच दिसा आमी कार्य दवरची सकाळीं कुमगार दनपारां ओल सांजेर रोसू रातीं काजर एका घरा 4-5 फंक्शन आसा जाल्यार दोगा तेगा मनशी आसता जाल्यार तो खंय म्हूण येतलो धांवन घरा हांगासर बायले लागीं उलोवंक टायम ना घोवा लागीं उलोवंक वेळ ना भुरग्यां लागीं पुरसोत ना तर हप्त्या मध्ये कामाक म्हूण गेले रजेच्या दिसा अशें गेले फंक्शन अटेंड जावन गेले तर तुजे कुटुंबा वेळ खंय आसा वेळ देखून थोडे फावटी बायलेन उलयल्या घोवाक जायना घोवान उलयल्या बायलेक जायना राग येता भुरग्यांक उलयल्या आवय जायना आवय भुरग्यांक उलयल्या जायना राग येता कित्याक तो दीस पवित्रपणी सांबाळूं ना त्या दिसा तुमी कितें करूंक जाय तें करूंक नात देखून तुमी अपराधी जाल्यात अपराधी म्हणटा जाकोब ताच्या पत्रांत पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर फटकिरें न्ही देवाचें उतर खरें तें क्रियात्मक तें जिवें तें आमकां बेश्टेंच पोसयना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून ह्या उतरा काल जियेल्यान जाल्यार आमी त्या आयताराच्या दिसाक म्हणजे त्या साब्बाताच्या दिसाक आमी मोल दिल्लें बरी जाता पवित्रपणी केल्लें बरी जाता आज जेजू कित्याक तें म्हणटा जेजूचे सीस ते बुकेन आसले जावं पुरो चलोवन वेताना कोणशे बुड्डून तांणी केलें वय गी फरीजे म्हणाले तुजे सीस आडवरलेलें करतात साब्बाते दिसा काम करूंक ना म्हळ्यार खंयचें काम करूंक ना ओके काम करूंक ना म्हळ्यार हप्तोभर काम केलां एक दीस आराम कर तुवें रांदूंक ना गी जेवंक ना गी पळय गी तुजे कुडीच्यो गुरजो तिसूंक ना तें कामूच न्ही गी हां मनशा पयलो गौरव दी भूक लागल्यार जेव पळय गी हुशार ना जाल्यार वखदां वच पळय गी हां तुजे कुडीच्यो गुरजो वच गरजेचें कितें आहा तें करा संतोशान रावा हो दीस मनशा खातीर केल्लो मनशा खातीर
मनशाच्या आरामा खातीर केल्लो, मनशाच्या बरेपणा खातीर केल्लो, मनशाच्या फायद्या खातीर केल्लो वो. ह्या दिसा खातीर मनीस केल्लो न्ही, मनशा केल्लो न्ही. हो साबता दिसा खातीर तुका रचलें न्ही. जेजू म्हणटा ना, तुमच्या बरेपणा खातीर, तुमच्या मोगा खातीर, तुमच्या एकवटा खातीर, तुमच्या मागण्या खातीर, तुमच्या देवाच्या आशिर्वादा खातीर रचलो दीस. तो तुमी पवित्रपणी सांबाळूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसाचें पवित्रपण सांबाळया. इल्लो वेळ देवाक, इल्लो वेळ कुटुंबाक. म्हणजे इल्लो वेळ देवाक, इल्लो वेळ पेल्याक दिवंक जाय आमी. पेल्याक म्हळ्यार म्हजो पेलो कोण, म्हणजे कुटुंबांत आशिल्लो पयलो पेलो म्हजो, आमी कुटुंबां दिवंक जाय. पयलो इल्लो वेळ देवाक, इल्लो वेळ पेल्याक दिवंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवा समोग कर, तुजो करताय तशें तुज्या पेल्या समोग कर. देवाचो न्ही पेल्या समोग. देखून एक आयताराच्या दिसा, साबताच्या दिसा आमी करूंक जाय जाल्यो 2 संगती. एक देवाक आराधन, देवाची स्तुती, देवाचो आशिर्वाद मागून घेवचें. दुसरें कुटुंबा सांगाता, म्हज्या भावा भयणी सांगाता, म्हज्या आवय बापाय सांगाता, म्हज्या भुरग्यां बाळाक सांगाता, आमी एकवटान संतोशान जियोवचें, आशार पाशार करचें. आनी तें करूंक जाय. आनी तो ह्या साबताच्या दिसा खरो अर्थ येतलो, खरो अर्थ न्ही. उरल्या दिसा बरी धांवचें आनी आमच्या कुटुंबां वेळ दिनासतना रावचें, देवा वेळ दिनासतना रावचें, आनी अशें आमी देदस्पोर जावचें, उपरांत निसांतान जावचें न्ही. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तूं खुशाल बरी जावंक आशेताय, हप्तोभर काम कर. तूं खुशाल बरी न्हिदोंक आशेताय, तूं वेळार पुरसोतेर वेळार बरें कर न्हिदे. तूं खुशाल बरी तुजी जिवी सरूंक आशेताय, तो साबातसो दीस पवित्रपणी सांबाळ आनी खंडीत तुजें जिवीत नंदन जातलें. असलें जिवीत जीव सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. बलिदान बापा, तुका मी आज सर्वेस्परा सजरस्ता में उदारपण दिला तो उंडा मेडी दंपरी तुम्ही दिला. मुसाच्या वावरात बाजू विता सुंदर तोला सस्ताच्या सस्ता देवा सई. तुका मी समर्पिता, गुंडो गोवासो आणि बांधा कासो. सर्वेस्परा सजरस्ता उदारपण दिला तो तका सुवारी दक्वा दिला. मुसाच्या वावरात केला आमके पिवा तोला सस्ताच्या सस्ता देवा सई. आणि बांधा कासो कानिकी कोळतरी गुर्थो मोगासो. अर्गा बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता, हो पुण्य सर्व सामचे, तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणींना म्हजें तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव पामानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमीक आमच्या नक्की पयस जाता सर्वीस पवर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा बागेवन धर्मदूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवून आमच्या एकाडाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक देव बरदा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं
या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदंडाच्या बुन्यादीर थिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेंच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारा सुरवेस पोरतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता काका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. आमी ती मेघालया भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडारे वायन आसल जेजूचे मास आनी गजान बदलची घडी पवित्रत्म्याची घडी कलतेपण बलिदानाच्या की वर्तें हे कलतेपणान ह्या रितीन वांटिली जावया. कलतेपणान समयाच्या कुडी रक्ताची कृपा बेसांवां जोडया. बापा क्रूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसुंगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्प्री जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या कुडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या हितून. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां हो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासा मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैबा पीटर पौल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतरिल्ल्या समेस्ता तुजे परजडीत मुखार मोडपळोवंक फोव करी. आम्हा समेश्टांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या मायेर संगती ती सपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. कलतेपण असो मोग असो शेकून आमच्या जिवितांत उरता सावन बरें स्वादीक कुटुंब बांदून हाडूंक देव आमकां आदार करपा दिवून दी म्हूण
समयान शिकलेले मागणे सांगता मागे. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमक शिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतल्यान आमकां निवार. दयेकरून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडंद राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाठाय. त्यारस्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक कलतेपणान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. कलतेपणाचो श्रीगुण भोव पवित्र. कलतेपणान देवाचें उतर पाळटा, ताजें जिवीत नंदन जाता, आशिर्वाद लाभता, म्हणल्यार सतत काल आमकां समी जिवंक उलो दिता. हे सुमयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका आपोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरें भलायकी मेळटली. ओगाळ सोम्या जेजुराया ये तू म्हज्या काळजांत धन्या. दादोस तुका येण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रेम मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रेम मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. हुंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिता, म्हजे आत्मिकान तूं जाता. कुर्बे जीवी तुला वयता, म्हजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रेम मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या.
Ergan tuka semian Jesu. Ergan tuka semian Oglap tuka semian Jesu. tuka semian Aradan tuka semian Jesu. tuka semian Survaitan levik nandlianwaran lenewaleल्या की Ergan tuka कुडियत मेची बरी भलाई केलेल्या खातीर Ergan tuka सरपायांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून वेल्ल्या खातीर Ergan tuka semian Jesu कल्चरात जी बरी नीत फोव केल्ल्या खातीर Ergan tuka semian आयसो दीस पळोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर Ergan tuka semian आयचे दिसा पुंतळा घेवन येमिसाचें बलिदान भेटोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर Ergan tuka semian Jesu अर्गां तुका समियान जेजू Ergan tuka हांव अर्गां दिता जेजू How ergan dita Jesu How ergan dita Jesu moja kalsa How ergan dita Jesu How ergan dita Jesu How ergan dita Jesu kalsa प्रार्थूया मोगाळ बापा आमच्या देवा बगे उजूता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्याच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशे मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी देखन बसया मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी व्हडा वार्तान येतात आनी खंडीत ती उबारतात स्वामी जेजू क्रिस्त सांजुता ते मुखांतर तुमकां बेसवांनी भरता आदार दिता कृपा दिता आनी मागलेलें फोव करता त्या पासून आमी तुमकां सदांच तुमचे खातीर मागता तुमकां ह्या पुंतळाक बरो स्वागत आनी एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें रादान 10 वरार कुमसारां 10:30 वरां मीस नव्यान सक्रामेंताचें रादान 12:30 भक्तिकांक जेवण हे सगळे मंगळाराचे भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्येन ह्या पुंतळा घेया सुमेची कृपा बेसांवां जोडून घेया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता स्टॉला भेट दिया बेंजार केल्लें मीठ तेल दाखोवन मेथीन रेलिक्यो कुरीस इत्यादी आसात हे सगळे आमच्या मेजुजावीर झुजोवंक आनी जे जोडूंक आदार दितात ह्यो भक्ती वस्तू वापरन हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां हांव आपोवणी दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस्ट्रिबिडे भुरगे पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ताचे वरवीं जायते बरेंपण जाता ते घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता मिसां तुमी ऑफिसान दिया ते सा ऑफिसान दिवेत आनी पुंतळ्यार तुमी घालयेत तुमचे खातीर सदांच मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता आनी खंडीत हप्त्या मदें इथे वेवी येत आसतना फोन करना आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलांत मेळटा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळ्याची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता उदार मनान कुमूक करूंक विनंती करता तशेंच मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे खुशेचें दान संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी बरीं कार्यां आसल्या वेळार जावं पुरो जल्माचो दीस जावं पुरो काजाराचो दीस जावं पुरो जिबलेब जावं पुरो कुमगार जावं पुरो मिसां इतर कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा जेवणाक कुमक करा आनी आमी सडभक्तिकां तुमचे खातीर मागता ह्या पुंतळाचें वार्षिक कॅलेंडर आसात ह्या कॅलेंडरार ह्या पुंतळाची सगळी वेळपट्टी कितें आसात रितीरो जागरणेचेर कितें सगळें तांदूळ आसा नव्यानाची मिसां आनी वेळपट्टी सगळी आसा तशेंच सविस्तर माहिती ह्या पुंतळाची तांदूळ आसा आनी सांजुदा तद्देवलाचे मागणें आसा नव्यानाचें मागणें आसा आनी देखून आनी एका दिसा वाचपां आसात खंयचीं वाचपां म्हणलें तांदूळ मेन्शन केलां हर एका दिसा सांत आसा खंयचो सांत हर एका दिसा असो सांत तांदूळ मेन्शन केलां देखून हें कॅलेंडर तुमकां तुमच्या दिसपट्ट्या जिविताक उपकारता तें कॅलेंडर ऑफिसान आसा तुमी घेवन व्हरा तुमकां कितलें जाय व्हरा तुमच्या इश्ट मित्रांक दिया कुटुंबाच्यांक दिया ह्या मुखांतर सुमयाचें बेसांव सांजुदा मुखांतर वांटून घेया तुमकां स्वागत दिसा उपरांत म्हणजे नव्याना उपरांत तुमी ऑफिसान ती व्हरचीं हेचे दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या आमकां जेवणाक आज आदार दिला वेरोनिका मस्करेनस कुटाम मुंबय गोरेगांव
तशेंच हेचे दिसा आमकां चिकन स्पॉन्सर जावन दिलां. कोण आसा जाल्यार मुखार येवचें, मागीर हांव वाती दितां, तुमी दयान स्विकार करच्यो. हाचे दिसा चिकन स्पॉन्सर जावन दिलां विल्मानी स्वीडन फर्नांडीस उडपी. तशेंच देवादेन जेराल्ड पिंटो जे उगड आसा, ग्रेटा पिंटो आनी कुटाम शिरवा, सेरिना आनी सिनोरा कुटिनो बिजय, मर्सलिन वास 76 76 वर्सांचो जिबले वाचन करचे वक्ता मेरला बदाव, दुल्सिन रोड्रिगेस मुक्का, जानेट फर्नांडीस मुक्का, शरल मस्कारेनस आयर्लंड. हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादा तांचेर, तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर वावराचेर मागता. हेचे दिसा जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी, तांचोय तांकां संग दिल्या समेस्त तांचो मुरकारनीचो प्रतिनिधीचो सर वाड्याकारांचो काळजा तर उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादा तांचेरय मागता. कोणें नांव दिलां, जेवणां दिलां, मुखार मुखार येवचें, मानाची वास स्विकार करची. नव्यानं काही ती जाऊया देमी घालया. पात्रो सांजुता देवा आमचे भसत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबणी नवसर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे करता बगे वजुता देव सरकार आसाम जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजूचा देव सांत भक्त प्रत्येक जन्मरी आमची सर्गीची माई आमच्या मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका निधर्म दुजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका आदीन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा पर्यंत गुलाब लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करमूक वाडय. आतां आमी बागे वजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबार जोगोरचो आनी अत्रेक तुजे दैवे कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ए जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाथिनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूता देवा लागीं मागणें. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दोजन आसलेल्या बगे वजूतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जोणा जालोय ताच्या सोडूनीची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कट्स अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं केरेत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पूर्ण शेताक पट्टीने आयलां. त्या बसया. मगळ बाबणीनो तुमी जायती जाणांक हांगासर जायती ते सावां घालतात, पोस्टान धाडून दितात, वॉट्सॅपान धाडटात, फोन करून सांगतात, हांगा येवन घालतात आनी आमचे लागीं मागोवंक विनंती करतात आनी आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. आज जायती ते सावां हांगासर आसात वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सावां आसात जाल्यार हाचे सांगात खुर्ची या आनी सांजुता मुखान जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी खंडीत सुमयाचीं बेसांव आमकां लाभतलीं. आज 16 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक, 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक, 14 जाणांक तकली पडापड गुण जावंक, 14 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावंक, 8 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 13 जाणां काजर जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावंक, 5 जाणां भरगांवाची विजा फोव जावंक, एकल्याची तकली पडापड आनी मायग्रेन गुण जावंक,
एकल्याच्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावं एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुखणी जावं एकल्याच्या कुडीन ती सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावं त्या जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गुण जावं त्या जाणांची आतांची गांठी दुखी गुण जावं त्या जाणांना आती धरले सगळी कामां शबीत्यान पंथा पावूंक एक उतर प्रायाच्या एक बरी भलायकी जिरवण गटाय सगळ्यात फावो जावं एक गुट मान शांती समृद्धी भलायकी रास जावं एका कुटुंबाच्या त्या जाणांक युके वचोंक फावो जावं एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे त्या वेळार दिवंक एकल्याच्या कृशीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभूंक लागलेली कीड आनी पिडा सगळी गुण जावंक बरी कृशी रुतां जावंक एकल्याच्या बरोबर निरंतर उदा फावो जावंक एकल्या हाती धरले सगळें काम शबीत आनी पंथा पावोंक दोगा जाणांक मोग संतोष एकवट मायपास सदांच लाभोंक संतोशांत जिवंक फावो जावंक PUC जावन उसल्या शिकपाक गेल्ल्या एका चलयेचे मोतीचे सगळे स्ट्रेस उणें जावंक शिकपाक चड गुमान दिवंक जिवीत बरें करुता करूंक आनी जिवितांत यशस्वी फावो जावंक MBBS ची परिक्षा तयार करच्या तरणाट्याक शिकूंक बरी मोत जाणवाय गिन्यान आनी उडासतेची सगळ्यात फावो जावन बरें बरोवन पास जावंक एकल्यान रिणुवेलें तें बऱ्यान फाटीं दिवंक एकल्याच्या बाळंतेर बऱ्यान जावंक एकल्याची माट मंत्रां तावन पयस जावंक एकल्याचे वेरिकोस वेन गुण जावंक एकल्याच्या घरान बरें उलोवणें आसोवंक 7 जाणांची रीण फारीक करूंक आदार आनी कुरपां मेळोवंक 8 जाणां आमाल पिवणें सोडूंक कुरपां मेळोवंक 18 जाणांक शिकूंक बरी मोत आनी जणवाय मेळोवंक 2 जाणांचे बें पयस जावंक आनी बवार्थान थीर रावंक 2 जाणां भुरग्यांक सारकें आनी सुडाळ उलोवंक फावो जावंक 3 जाणां जाग्याचे समस्या पयस जावंक 6 जाणांक थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक बरें घर फावो जावंक एका गो बायल मदें एकामेका समजोणी रुतां जावंक त्या जाणांनी एलर्जी शेळकोंकले गुण जावंक एकल्या बंद पासतान सुटका मेळोवंक 6 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक 7 जाणां तपायांची गांठी दुखी गुण जावंक 2 जाणांचे मायग्रेन प्रॉब्लेम गुण जावंक एकल्याची OET एग्जाम क्लियर जावंक एकल्याच्या पयल्या वेळार राखून व्हरूंक आनी तशेंच 32 जाणां प्रत्येक हांव बसोवंक म्हाका विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता बसला तांचे खातीर आतां आमची तेसां उबारया दिमी घालया हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करून आमची तेसां भेटोवन दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू अगळप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 जेजू आमी आमच्या देवा आमच्या बसवंतर आमच्या राखणदारा आमी उबारलेली मागणी तुका आमी भेटोवन दिता सांजुता देवाच्या मोजतीन ही भेटलेली मागणी देन स्वीकार कर आमच्या उल्या खांदी आमच्या बोबेचा आवाज तुका फोवोवन दी तुजे व्हड व्हड खटवळ्यान आमची सगळी मागणी स्वीकार कर मागलेले सगळे फोव कर सगळ्यांक आदार करपा फोव कर त्या भक्तिका तुज्या बेसांवांनी बर हांगासर मध्यम मुखांत हांगासर हे नव्यान करता ते सगळे भक्तिकांक सांजुता देव मुखांत तुजी कृपा सगळ्यात वळय मागलेले फोव कर सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागणे मंदरशिया म्हज्या मतीर काळू काडून म्हजो बवार्दनो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुज्या बसतले पदवेन पयस उंडाय इवर त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुन्यांत हांव तुका उलो मारता आशा सणलेल्या बरो सोदून करीत ताणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गोटे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसन सुदारसन वर व्हडा पातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमे वंद नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जाव आमेन एक घडी बदोळे आमच्या आमच्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या हात आमच्या हाताचेर दवरया सांजू तादेव म्हाका लाभलेल्या सर बरेपणाचो उपकार बवडया दर्या देवा पुता पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया त्या जाणां काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून 7 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या पासून एकल्याच्या गमटेची झेरीची दुखूण जाल्ल्या पासून एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुखणी जाल्ल्या पासून एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडावणी जाल्ल्या पासून एका उतर प्रायाच्या बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासून एकल्याच्या कृशीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभलेल्या पासून एकल्याच्या बरोबर निरंतर उदा फोव जाल्ल्या पासून एका कुटुंबांत संतही समृद्धी लास जाल्ल्या पासून एका कुटुंबाच्या 6 जाणांक युकेची विजा फोव जाल्ल्या पासून एका PUC जावन उडलें गेल्ल्या शिकपाक गेल्या एका चलयेक स्ट्रेस उणें जाल्ल्या पासून बरी भलायकी लाभलेल्या पासून तेका जाणां ती धरले सगळीं कामां शबीत पंथा पावलेल्या पासून एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या पासून
5 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या पासून एकल्याक आयर्लंडचे इंटरव्यू ती सिलेक्ट जाल्ल्या पासून एकल्याची शिरांची दूख उणी जाल्ल्या पासून एकल्याची रिपोर्ट नॉर्मल येयल्या पासून तशेंच 22 जाणां मागून उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्घां दितात. तांचे सांगता आमची तुमची सगळीं त्या सांवां उबारया धन्या देवा पुता पवित्र आत्म्याक अर्घां दिवया. आमच्या उबारयां सांगता म्हणया अर्घां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्घां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्घां तुका सुमयान जेजू अर्घां तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्घां जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया हालेलुया सुमयान जेजू आमच्या मागणी ऐकून आमकां तुज्या बेसांवांनी भरिल्ल्या खातीर उदारपणी दयाळ्यान आमची मागणी ऐकून आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. मुगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस बरो बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयक आमचे प्रार्थनी सर्वेस्परा पिडेसले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट दूर करी. आयक आमचे प्रार्थनी सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकट्या रसां सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थनी सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तान तळ्ळी आनी पातकांतली निवारी. आयक आमचे प्रार्थनी सर्वेस्परा तुज्या मनेन दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थनी सर्गीच्या बापा आयचे दीस आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य समाचारी कर्ण सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. आयक आमचे प्रार्थनी सर्गींचे बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर ते समाचारी कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थनी मंगळ बाबा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना तुमच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थनी दयाळ बापा फोव ती जिणी सांगाती वा सांगाती मेळनासतना तुमच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जीवन ते तेणें फोव कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थनी सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बीन मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फोव करून तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थनी मंगळ भाव भयणीनो आमच्या फिरगेचे कुसुमचो भाव जॉर्ज डिसोजा हुशारनास्पत्रेंत आसा. ताची भलायकी बरी ना. ताच्या भलायकेच्या भलायके खातीर ताचे पतीन जेसीबायन मागोवंक आमकां विनंती केल्या. ताचे बऱ्याक बसोत आमी मागया. स्वामी जेजू ताका आपडून दी गूण करून दी आनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून मागया. स्वामी ह्या पिडेस्त आसलेल्या आमच्या भावाचेर जेजे तुजो आशिर्वाद घाल आनी गूण ताका तुज्या पवित्र हातांनी आपण गूण कर सगळ्या पिडेंतलो मुक्त कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थनी मरी पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयकून घे. नमाराणी एका कुळदीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मेलो मारता. आमी बदेशिवेची बाळकां ह्या तुज्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सून आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे शिके ते तुजे काकुळे आमचेर परती आनी बदेश उपरांत तुजे कुशें सुदी पळ जेजू आमकां दाखय. हे देळी हे मकळी तुला बी ओंकार मरये. मगळ बाबणीनो आमच्या पिडेस बाबणी सो उडास काडया. 33 जाणां आमची आस्पत्रेंत आसात. फिरगजकाराय आसात. पुणशेताची भक्तिकाय आसात. हुशारनांत आस्पत्रेंत आसात. विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्यात. विविध पिडेक वळख जाल्यात. तांच्या समेस्त पासून आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तांची पिडा आपडून दी गूण करून दी आनी तांकां बरी भलायकी फोव जावं दी म्हूण मागया. कुडीच्या आनी मोतीच्या पिडेर कश्ट दिल्या सर भाव भयणीक बरी भलायकी मागून त्रिंदा दी मान कर सांगाता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताका मुखार सुटका सोडून दिवच्या धरलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून दी खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्ट दिल्या तुवें साकरा साकरणेचेर भुरग्यांचेर भक्तिकांचेर तुजो दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली तळ जावं पिडे शिड्यांतलें गूण जावं बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्पा तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोव दयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मेत मेर नातलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कस्तो ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडय सदां समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी मना वैत पयस करून
एकामेका काळजांत बक्षून चिवून तांकां दोदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमेध तांच्या संगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभेन सदां सुगार दिवन दीत जो जे ताणें राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पा तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पा देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां वाईट पासान आनी काकुळतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचे क्लोज पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बरसोणे प्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगाळ बाबणीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी करसया आमचे कश्ट आमची दूख आमची वळवळ एकंद बेजार हे सगळी सोम्या समर्पिया आनी सोम्याची भलायकी सोम्याचें समाधान सोम्याची सगळी कृपा आमची कन घेवया ही तुमी कश्ट तेल्या न्हू वजन वयतल्या न्हू हांव तुमकां विशो दिता म्हणलो जेजू हांव तुमकां भलायकी दिता म्हणलो जेजू तुमकां समाधान दिता म्हणलो जेजू आतां आपयता आनी आमकां बेसवांनी बरोवंक अतरे करून रावोंक उलो दिता आराधन करून आमच्या सम्याक स्वागत करया वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवा वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवा वंदिया सोम्या मुखार कालतेपणी सोम्या मुखार कालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी आठवण उपकार भक्तीपणी सोम्याक तुमच्या वंदिया सोम्याक तुमच्या वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सर्लोकानो जनांगानो देवा वंदिया आमचो सोमी आमच्या मदें हांगासर आसा हे सोम्या वंदूं हे सोम्याची स्तुती करूं हे सोम्याक आराधन करूं आमच्या पत्काची दूख तर कलतेपणान ताची कृपा आनी आशिर्वाद मागोवंक आमी आयल्या सोम्याक खालसान वंदिया आयल्या धनिया कर दया आयल्या धनिया कर दया दाखय सोम्या तुझी माया दाखय सोम्या तुझी माया वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवा वंदिया
Asno Chanangano Sumya Vundiya. Hallelujah. 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 निरंतर Hallelujah. 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 Ergan chesu glab chesu radan chesu. Hallelujah. 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 Ergan tu kasumian Jesu. Oglab tu kasumian Jesu. Aradan tu kasumian Jesu. Hallelujah. 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 Gosyan. कीर्तन 30 आणि 4 ओळ एक म्हणता सर्व काळ सुरेस्पराक अर्गांदी तोलों ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोण म्हणटा? दावीद म्हणटा. दाविदाचे कीर्तन हे तो म्हणटा सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गांदी तोलों ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. पळया दावीद देखून तो पातयेनी असो विश्वास असो राय कलतेपण असो राय तो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कलतेपणान ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय. आयचे दीस आमी आयकल्लें साब्बत न्ही गे गे न्ही. साब्बत म्हळ्यार पवित्र दीस. देवानूच आमकां हो दीस दिला. आमच्या खातीर दिला. साब्बता खातीर न्ही आमकां आमच्या खातीर. त्या दिसा आमी कितें करीत जाय? हां हांवें सांगलें शर्मोन कितें करीत जाय? पयल्यान पयलें आय्या कितें करीत जाय? देवाक अर्गां दी जाय न्ही गे. अर्गां दी जाय फाटल्या हप्त्यान केल्ल्या बरेपणाक. आनी देवाची कितें करीत जाय? कृपा मागत जाय. फुडल्या हप्त्याक बरो करून वाव करच्या. देखून देवाक आमी तो दीस समर्पूंक जाय. दुसरें हां दुसरें खंयचें? देवाचें जालें. आनी देखून न्ही मस्त जण म्हणटात पदरेपा शर्मा तुजे बारी बरें जातात. लोकी म्हणटा बरें जातात पूण कितले सुदारल्यात म्हणून. शर्मा आयकता बरें जालें पूण कोणाक उडासना न्ही. एक घडी मात. दुसरें आमच्या कुटुंबाक न्ही आमच्या पेल्याक आमच्या भावाक आमच्या भयणीक आमच्या आवयक बापायक पुता धुवेक वेळ दीस तांच्या संगाता दीस करसी जाय. वय गे न्ही वय गे न्ही. हां वय जाल्यार वय म्हणा न्ही जाल्यार म्हणा. हो साब्बत देवा खातीर पेल्या खातीर आमी तो दीस करसूंक आसा न्ही. थोडे पुटी म्हणजे आज आयतार न्ही मिसांग गेले आज दोतोर नाका हें केलें आंबोरी नाका तेर्स नाका म्हणून म्हणचें आसा थोड्यांनी. आयताराचें नांगी आंबोरी तेर्साक रजा तशें म्हणूंक जायना. तो दीस पवित्र सांबाळूंक जाय. देवाची स्तुती करूंक जाय. कुटुंबांत मागण्याक सांगात मेळोवंक जाय. कुटुंबांत जेवणाक सांगात मेळोवंक जाय. वय गे कितलीं जाणां सांगात जेवतात घरांत सगळीं एकत्तपटी. कितलीं जाणां एकत्तपटी सगळीं सांगात जेवतात. मात वयर गेले निट्टात वयर गेले जे हां पळय पुरो जाणां जेविनात. मस्त जाणां कितलीं जाणां सांगाता जेविनात तांचे तांचे पुरसोते प्रमाणे जेवतात. 7 वर गेला 7 वर गेला 1 2 बेया नाकात धाकशे नाकात. हां इल्लीशीं जाणां आसात आनी थोडीं जेवंकूच जेविनात. खालें करचें जेवंकूच जेविनात. आनी आतां वयर ओडोली हात घालूं ना आतां वयर हात घालूं ना.
जेवण ओन्नी आसून तुमकां बूक नासतली बुके खातीर मागया मुखाच्या भाव भयणीनो सांगाता मागता तो सांगाता घेता सांगाता जेवता तो सांगाता बाळटा देखून हे दोन संगती आसा जाय कितलीं जाणां सांगाता मागतात तुमी घरा कितलीं जाणां सांगाता मागतात सद्दां जेवणच्या गिसड मागतात घेवन इतले मागण्या सांगाता मेळटात कितलीं जाणां सांगाता मागिना तांच्या पुरसोते प्रमाण मागतात आसात थोडीं जाणां थोडीं मागूंक मागिनात कालंगरचें हात बांदून वगत आसात मागूंक मागिना आमी तुमकां मागूंक नाका जेवंक नाका कालंगरचें आसूं तें तुमकां सोडलें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती एकलीच आसची गे एकलीच आसल्यार तुज्या पुरसोते प्रमाणे मागते न्ही गे एकली आसल्यार राबडे तांच्या पुरसोते प्रमाणे मागता म्हणून हातूर गेलची कळ्ळें गे पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एकलीन ते म्हण नाकात तुमी जायते तुमच्या सांगाता कोण आसा हो आसा वयता के नांगत्ता साडे हां जेजू हांगा मुखार वयता घेतात हां कोण आसा तुज्या सांगाता खंय आसा जेजू खंय आसा म्हजें तें आसा हांगा आसा सगळ्यांनी आसा जेजू म्हजें तें आसा थंय आसा म्हणटा कोणचें न्ही जेजू सगळ्यांनी आसा कळ्ळें गे आनी हो जेजू आमच्या सांगाता आसा जे जाल्यार ताका आमी सांगाता वेळ दिवचे देखून हांव आनी म्हजें घराणें ते सदांच देवाक स्तुती करतलें जायचे देखून उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत गावया हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतलें जर्दनीचे अलतडी जर्दनीचे पलतडी खंयसर हांव गेल्यारी खंयसर वाचल्यारी देवा देवा तुका सदांच कलतें जातलें म्हणलें आमी हें घडलें थळयो भेटून हावानी मुझे घराने देवा तुझी सेवा करतले हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनीचे अलतडी जॉर्दनीचे पलतडी जॉर्दनीचे अलतडी जॉर्दनीचे पलतडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कलतें जातलें देवा तुका सदां कलतें जातलें सर्वेस्परा तुका आमी नावाडटा तुजो उपकार बाबडटा तुजी स्तुती करता कलतेपणान तुजी आज्ञा मानून घेता तुजे उपदेश पाळटा सोम्या म्हजें घराणें हांव सदांच तुजी स्तुती करतलें हांव सदांच तुका आमी आराधन करतलें हांव तुजो आसरो सोदतलें हांव तुजी मजत मागतलें हांव आनी तुजे बेसांव आत्रकतलें हांव सर्वेस्परा तुका नावाडटा उपकार तुजो बावडटा सर्वेस्परा तुका नावाडटा उपकार तुजो बावडटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुजे उपदेश सदांच पाळटल्या हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले जॉर्दनीचे अलतडी जॉर्दनीचे पलतडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कलतें जातलें देवा तुका सदां कलतें जातलें हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर सगळ्या काळजा उलो मारा सगळ्या सत्यान उलो मारा आमचो स्वामी आमचे सवय आसा आमच्या मध्ये आसा या पवित्र करिस्तान आसा म्हणजे काळजा मनात आसा हे सम्यक आराधन करूया दाविदाने सम्याची स्तुती केली दाविदाने सम्यक आराधन केलो त्याच समापार सगळ्या काळजान आम्ही सम्याची स्तुती करूया सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या सत्याने सर्व
खरेच पुरा तुझ्या देवासमोर कर त्याची स्तुती कर त्याक उलो मार बाबा उलो मार तू घेतोलाय माग आणि तुम्ही घेतल्यात माग आणि तुम्ही घेतल्या म्हणून स्वामी आमका आशीर्वाद दिता बेसावरी बत उलो मारा कर कळस उलो मारा हरकांचे जोगलाचे ज्वारातांचे जो शदल बल 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 बंदललाया हला 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 हरकांचे जोगलाचे ज्वारातांचे जो हालेलुया 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 Ergan tu kasemian Jesu, Uglap tu kasemian Jesu, Aradan tu kasemian Jesu, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Bersami. Ikut bersami apa dia ham sesami ham cuma dengan serasa. Uglap apa ni no? Ami zaite sabat tu ternai lewan ni, baik? Baik ni? Sabat, benar? Aitar, pavitra des, ni. आणि ओतीस आम्ही खंयच्या अर्थान गाण गेला पवित्र केला की अपवित्र केला ते पटी आम्ही ह्या दिसाक अपवित्र केल्लो आसा ह्या दिसा देवाक अर्गां दिनासतना म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या पेल्याक म्हज्या आवयक बापायक भावाक भयणीक सगळ्यांक आमी वेळ दिनासतना देवाक वेळ दिनासतना हो दीस अपवित्र केल्लो आसा लेकवर माल पिवन लेकवर ते संवसारीक कुशलकायेंत हो दीस पाशार केल्लो आसा सुमेला बक्षणां मागूंक जाय ज्या दिसा कितें करूंक जाय तें आमी करिना नासतना रावल्या अपराधी आमी जाल्या त्या अपराधाची माफी मागूंक आसा साऊल रायान सूख केलें पातक केलें देवा विरोध केलो देवाचे उतर पळोवंक ना अहंकारान गर्वान भरलो ताणें पश्चाताप केलें ना पतकाची दूख धरली ना बक्षणें मागोवना देखून देवाक कांटाळ्यासो जालो कांटाळ्यासो देवान ताका तिरस्कार केलो आनी म्हणे तूं मरतलोय तूं झुजाच्या थळार मरतलोय आनी तुजें रगत पेटेलें उरतलें देवाक अविधेय जाल्ल्यांची गत तशी पूण तूं पातक करताय तुजें उणेपण वळखून घेताय पश्चाताप पावताय दूख धरताय बक्षणें मागताय काकूळतीन देवाची काकूळ तूं उलो मारताय तेन्ना देव तुका बक्षिता दाविदानी पातक केलें प्रद्वाराचें कुणीचें पातक पूण देवान ताका बक्षिलें म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो आमी कळीत आसून कळीत नासतना पातकां केल्यान ना पुण्य पण कलतेपणान पतकांची दूख दर्या दोळे धांपया तुमच्या हाताचे दवरा सुमे लागीं बक्षणें मागया सुमे आयला तुजे जर्सी हो तो वेळ म्हज्या पतकांच्या परीकपणाचो हो तो वेळ म्हज्या पतकांच्या बक्षण्याचो वो तो वेळ तुझ्या लागी माफी मागसो वो तो वेळ तुझ्या लागी राजी जावंसो समय म्हाका बक्षी वेळ भरती जालो समय वेळ भरती जालो म्हाका बक्षी समय म्हाका तुजी काकूळत दी तुजे वळखाक कुळती म्हज्या अपराध पासून काड म्हणजे सगळी पतकाची कथा धुवून काढ बक्षी वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो जेजू दिता भुलो दैविता सोताळो सगी सोवो माळो वेळ भरती जालो वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गी सो माळो सगी सोवो माळो बदल 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 बदल
बदल तुझी झिणी जिनी तुझी बदल 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 मनुष्या बदल 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 जीवी तुझे बदल जीवी तुझे बदल मन तुझे नितळ करून काळीस तुझे पवित्र करून मन तुझे नितळ करून काळीस तुझे पवित्र करून देवाच्या पुत्रा खालती मन घाल देवाच्या पुत्रा खालती मन घाल जेजूच्या वाटे सदा तू सर जेजूच्या वाटे सदा तू सर वेळ भरती झालो भरती झालो जेजू दिता उलो जेजू दिता बोलो दैविकता सोताळो दैविकता सोताळ सगळी सोमाळो सगळी सोमाळ बदल 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 मनुष्या बदल 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 जिनी तुझी बदल जिनी तुझी बदल 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 भावा बहिणी बदल 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 जिनी तुझी बदल जिनी तुझी बदल जिनी तुझी बदल मुकल भाव बहिणीनो एगडी बर परत समय पडे आम्ही आज सुवार्थेंत आमी आज पयल्या वचपांत आमी आयकलें दाविदाक देवान राय म्हूण मागलो न्ही गे वय गे न्ही मागल्या उपरांत देवान दाविदाक सांडलो की दाविदा सांगात रावलो हा कोण निवले ना म्हणजे कोपाक गे भूक लागल्या दाविदा मागल्या उपरांत देव दाविदा सांगात रावलो की दाविदाक सांडलो रावलो हा दाविदा सांगात रावलो कित्याक रावलो हा सांगा बळ्या कोण सांगता हिंदी बाई सांग ताका देवान विंचून काडलो ताका देवान विसरून घडलो हा हा देवाक मानू आलो व्हेरी गुड पुरो ना म्हण पुरो फासत कित्याक म्हळ्यार ताका एकलो जिवीशी मारो सोदतालो कोण हा कोण साऊल कोण तो साऊल कोण तो साऊल हा राय पाठार आसा न्ही सामुएल आनी एकल्याक राय म्हूण मागता देखून त्या साऊलाक राग येता आनी दाविदाक जिवीशी मारूंक पळयता दावीद साऊलाच्या रावळेरांत कितें करतालो पिर्लूक वाजयतालो साऊलाक कुशीक करच्या खातीर पिर्लूक वाजयतालो तो आनी त्या मनशाक राय म्हूण मागला म्हूण मेळ्ळी खबर साऊलाक रागाची जाता देखून तो दाविदाक जिवीशी मारूंक सोदता देखून दाविदा सांगाता कोण आसा देव आसा आनी देव आमचे सांगाता आसा जाल्यार देव दाविदा सांगाता आसा जाल्यार दाविदा कांय करूंक कोणें कांय करूंक जाता जायना साऊलाक कांय करूंक जावना कित्याक दाविदा सांगाता देव आसलो देव आमच्या सांगाता आसतना आमकां भिरांत आसा हा हा भिरांत आसा ना ना कश्ट म्हूण बघता ते सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना वय की न्ही सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना म्हणा बळ्या सोमी संगी ताळोत ना व्हडल्यान बेबिरांत परतून व्हडल्यान एक पटी सोमी संगी आसतना बे
म्हाका परत हेवटे वटल्यान सुमी संगी असताना बेंबिरान म्हाका ना. म्हाका बेंबिरान केदळा येता सुमी म्हज्या सांगाता नातल्ल्या वेळार सुमी म्हज्या सांगाता नातल्ल्या वेळार म्हाका बें दिसता आनी म्हज्या भोंवतणी सगळो काळोख. सुमी म्हज्या सांगाता नातल्ल्या वेळार म्हाका बें दिसता कित्याक देंवसार वेडो घालूंक म्हाका राखून आसा. धाकटुलें भुरगें आसा चिंत धाकटुलें भुरगें हांडीर आसचें खेळचें भुरगें आवय ना जाल्यार रावता ताका हांगा सोडून गेल्यार बो मारता की ना. कितलीं जाणां आसात पूण ताची मोग करतली आवय ना देखून ते रडटा की ना. पूण ते आवय आसत जाल्यार तें भुरगें सगळें गरजेन जाल्यार खेळटा कित्याक ताची आवय आसा म्हूण ताका धैर्य. तशेंच आमच्या जिवितांत सोमी ना जाल्यार आमकां भें आमकां खावचें न्ही देखून सोम्याक आमच्या सांगाता दवरचें प्रयत्न करीत जाय. तुजे लागीं राग मसूर द्वेश हगें फारीकपण हट्ट जिद्द खरेंगी अहंकार गर्व कलतेपण ना हें सगळें दवर न्हू. सोम्या सोम्या ये सोम्या म्हणलें तें पयलें तुका बदली तूं तुजे गुण सारकें कर तुजें चिंतप सारकें कर तूं जेजू बरी जा जेजू तुजें सांगाता आसतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबतीन आमचें समर्पण करया ह्या वखदां कळ्ळें की समर्पण करया. कत्तालेया समयदी ಬೆಳಕಾಗಿರು ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು बाळालारेनू बड्या म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो अंधकार असलेल्या वेळार उजवाड जावन सोमी आमच्या सांगात आसा आमी दुखांत असलेल्या वेळार आवय जावन सोमी आसता आमी कश्टांत असलेल्या वेळार बापय जावन आसता पिडेंत असलेल्या वैज जावन आमच्या सांगात आसा वो सोमी आमच्या सांगात आसा जाय देखून दोळे दांपा तुमच्या हातार त्याच्या दवरा समर्पण करा सोम्या समर्पण करा समर्पण करा सगळी तुमची कूड सगळी कूड तुमची सोम्याच्या पांयांतळ समर्पया माताजी केसांतून पांयाच्या नाक्षेपर्यंत कुडींतली सगळी पिडा शिडा कश्ट कंत दूख बेजाराय वळवळे सगळे सोम्याच्या पांयांतळा तुमचें घर तुमचें कुटुंब तुमचे पती पतीन पोत दो आवय बापय सगळी कोणपाची आसात भाव भयणी तुमचें नांव पाड करता तुमकां दोशी दितात इरार करतात करंदारी करतात सगळ्या सोम्याच्या पांयांतळा तुमची भुरगीं तुमची पोत दो तांकां सगळे आसची अडकळ तांचे कश्ट वळवळे सगळे सोम्याच्या पांयांतळा समर्पया वखदां सोमी आमच्या संगात राव आमच्या संगात राव सोम्या सोमी आमच्या संगात राव सोमी आमच्या संगात राव आमच्या संगात राव सोम्या आमच्या संगात राव सोम्या आमच्या संगात राव सोम्या म्हणा आमच्या संगात राव सोम्या आमच्या संगात राव सोम्या आमच्या संगात राव सोम्या मुझे 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 कष्टांत मुझे संगात राव मुझे कष्टांत मुझे पिडेंत मुझे वळवळ्यांत मुझे दुखींत मुझे कंतींत मुझे अनकरांत मुझे नासमाधानांत मुझे वळवळ्यांत मुझे पिडे शिडेंत मुझे संकष्टांत मुझे संकष्टांत मुझे नासमाधानांत मुझे नासमाधानांत मुझे विरारांत मुझे करंदांत मुझे सगळ्या आकांतांत मुझे संगत राव सोम्या मुझे संगत राव सोम्या मुझे संगत राव सोम्या मुझे संगत राव सोम्या एक आवय जावन एक बापय जावन एक इश्ट जावन एक मित्र जावन एक वैज जावन मुझे संगत राव सोम्या मुझे संगत राव सोम्या
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಸಗಣಿ ಒಳ್ಳೆ ತಾಡ್ಯಾರ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಉಲವರ ಸಮಯ ಬರ್ತಾನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ hallelujah 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 Ergan Jesu glab Jesu arada Jesu sakla kal samandita samya hallelujah hallelujah ulamara bavarta ulamara hatu bar ulamara sumi tum कापडता युक्त गुण करता hallelujah 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 sumi Jesu sakla भक्ती का तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुण करते देवी सगळ्यांच्या शिरा शिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्ताने गदून तळक तुझ्या नावात वरी तुझ्या नावात गुण तुझ्या नावात तग आशीर्वाद दे सर्वात सत्य गुण सत्य दाऊ सर जनांत तळणं दाऊ मार पोतर पितेस फळांना वार समया तुझे सुभाम देणे बरो आशीर्वादित कर मागलेले सगळे फबो कर समया आपड जेजो आपड गुण कर जेजो आपड जेजो गुण कर जेजो touch you heal them Lord hallelujah 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 आमच्या तकलेच्या दौऱ्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागे पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये येऊन दे आमच्या नाकलतेपणावरवी आमच्या अविधेयपणावरवी आमच्या हट्टावरवी रागावरवी सिद्धावरवी मसरावरवी कोट्यापणावरवी आमच्या तान पैस गेलं पवित्र आत्मा आमच्या ते पाठी येऊन दे म्हणून मागा हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे तइये मुझे मुझे काल सांगते मुझे मनांते मुझे कुडींते मुझे कष्टांते मुझे अक्कांतांते मुझे कुटुंबांते कुटुंबाच्या सगळ्यांतही मुझे वळवळ्यांते मुझे पिढेशिड्यांते मुझे असमाधानांते हे पवित्र हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या समाधान देऊंके भलायकी देऊंके कृपेन बरोंके सत्तेन बरोंके आशीर्वाद देऊंके बेसवानी बरोंके देण्याने बरोंके बळानी नेटोंके आधार कृपा देऊंके हे पवित्र भलायकी देऊंगे हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हालेलुया 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 शदला बलवलंदलललय हर 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 गांजे जोगलाबजे जोरादांजे जो समयाजे जो सगळ्या पवित्र आत्म्या पाठवून आशीर्वादित कर पेंतेकोस्त दिसा सिसांगचे पवित्र आत्म्या पाठवून त्यांना आशीर्वादित केल्या त्यांना देण्याने फळाने भरलेल्या पवित्र आत्म्या हे सगळे भक्तिकांक माध्यम मुखांक सर नवीन करता ते सगळे भक्तिकांक तुझ्या कृपेच्या बेसवा
म्हणून पवित्र आत्म्याच्या देण्याने बोर पवित्र आत्म्या सगळ्या देवाने सत्याने बोर कृपेने बोर आशीर्वाद दे त्यांच्या मुखल्यावर तुझं वाढता काय पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर ते संरक्षण करे त्यांच्या मुखल्यावर संगती त्यांच्या मित्रांवर भलायकी संतोष समाधान भव करे त्यांच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लाभोय आपण निघून कर हिल हिल हालेलुया 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 मग बाबणीनो आता पवित्राची मागणी आम्ही करतलो समी असो दैविक स्पर्श तुमकां जातलो ताची गुणकची दैवी सकत तुमच्या शिराशिराने वळतली या पवित्र मागणेंत वांटली जावया ये तू ये पवित्र दैविक देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आत्म्या पाराक्लिता भुजबंदार आमच्या दया पवित्र करणारा जामान तुका जांबोम करता भक्ती आराधना ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये तू ये पवित्र दैवी देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र संसाराक तुवें रूप दिले तुझ्या सारक्या मनशाक रस्ते तुझी तेंपलां जावन निर्मिले मोगान जी आपले ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र हालेलुया हालेलुया तो बरा हालेलुया 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 तो बरा हालेलुया 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 बोला मरा हालेलुया 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 हर गांजे जोगलापचे द्वारा दांजे जो हालेलुया 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 शदल बल बलंदल बलया हाला हाला हर गांजे जोगलापचे द्वारा दांजे जो हालेलुया 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 हर गांध
तुका सुमियान जेजू बगळाप तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हात बार आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 सुमिया सोनभोग आमकां जालो जाल्यार हात उबारया आनी सुमिया दोन ताळयो जोरान ताळयो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. सुमिया सो आशीर्वाद घेवन गावया गीत येता वडा सक्रामेंता Jedavoda sakramenta sastanaman purvila dharupamvada novyaritiya darya salvan vecha Askat Vishwam Bhavartache Boldivyam Zashem Bapat Tashem Sputam Ullasani Stutizam Podvimai Masastam Sastam Yekastarya Arsita Tukadagan Jaspiritam Samasami Navartam Amen. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सगळा आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफळ सदां सामचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां बोवो कर अशें सगळे आमच्या जिवितांत दाविता बरी आमी कलते जावं कल्पना तुजो आशिर्वाद जोडोवंक आनी तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक साब्बत असो दीस पवित्रपणी सांबाळूंक नियमकांत तुका आमच्या देवाक आनी आमच्या पेल्याक माया मोगाचे मनीस जावं मानता तसली जिणी जिवंक आदार आनी कृपा दी जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उभी राहूया सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे तीन पटी ओटल्यान सांगता म्हणूया सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदां सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदां सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदां आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे सुमियाचे नाव आता आणि सदां हालेलुया 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 मगाच्या बाबडीन भोव भक्तीपणान मिसा नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटिली जाल्ल्या तुमकां स्मेस तांगा अभिनंदन पडयता सुमेची भरपूर आशिर्वादान तुमचेर मागता ऑर्डर संख्येन हे पुंतळार या सुमेची बेसांवां जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता परत तुमकां स्मेस तांदूय बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी अर्था तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सरास सुन्ना भरता अर्गा तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीव दातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोई जाऊं गावांना रस्ता तू
रसा तुझे नाव कवी जाऊं गवनगा मोगाळ पुता सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद दिवा भगीन कृष्णाच्या कृपेने रमका आमचे देवा आमच्या दुष्पणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो तुम्ही भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांतावन तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या, त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा, सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला, त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.